पळोवया अपडेट खबरो। साक्षीदारांचेर दबाव हाडपी तेजपालाचेर गुन्यांव शक्य, अटक चुकोवंक गेलो कोर्टान, चलयेक मेळूंक पुलीस मुंबय। Delhi taken into possession documents. They have also seized electronic items also. आमदार कायतू सिल्वा पुर्तुगेज नागरिक, ताका अपात्र थारावचो। चर्चिल आलेमांव आनी ॲडव्होकेट राधाराव ग्राशियस मेळ्ळे राज्यपालाक केली मागणी। उदरगतीच्या नावान सैम संस्कृती चल्ला ना करप, गोहत्या, गंगा प्रदूषणा सारखेल्या गजाली करतल्यांक केदारनाथा भशेन परिणाम भोगचे पडटले, शंकराचार्याची शिटकावणी। 6वे आनी 7वेच्या भुरग्यांक 13 डिसेंबरासावन मेळटले सरकाराचे टॅबलेट पीसी। निमणे मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या वाडदिसा येवजण चालीक, स्कुला करतले वायफाय। कर्नाटकातले म्हादय प्रकल्पात दिवचल सतरीतल्या पंचायतींनी थाराव घेवन धाडचे राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्यांक, फुडाऱ्यांचो उलो, साखळे बसकेन कर्नाटकी लोकांक शिटकावणी। आणि वास्को रेल्वे स्टेशनाकडेन राती चौगांची पेटली केस्तावां, धारेच्या शस्त्रान एकमेकाचेर हल्लो, दोग गंभीर जखमी, घाले चिखले हॉस्पिटलांत। खबर विस्तारान गोंय पुलिसांनी तेहलकांतल्यान महत्वाचे डॉक्युमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गजाली आनी हार्ड डिस्क जप्त केल्या। तरुण तेजपालाक साल्वार करचो म्हूण ताची फामील आपल्याचेर दबाव हाडटा अशी जबानी तेहलकाच्या पत्रकारान पुलिसांक दिल्या। आता तेजपाला आड बळजबरीचो आरोपूय लावपाचे चल्ला। अटक चुकोवंक केस केंद्रीय संस्थेकडेन दिवची म्हूण तेजपालाचे यत्न चल्ल्यात। ताचो अटकपूर्व जामीन अर्ज दिल्ली हायकोर्ट मंगळारा आयकून घेतले। चलयेची जबानी घेतले उपरांत पुलीस तेजपालाचे कितें ते करतले। तेहलकाच्या तरुण तेजपालान पत्रकार चलयेचेर केल्ल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात गोंय पुलिसांचे टीमीन आयतारा दिसभर दिल्ली गोवा सदनांत तेहलकाचे पत्रकार आनी कांय कर्मचाऱ्यांची चौकशी केली। हातूंत तेहलकाचे 3 जाणटे पीडित चलये बरोबरचे पत्रकार, तांच्यो जबान्यो घेतल्यात। तेजपालाक साल्वार करचो म्हूण तांचे फामिलीकडच्यान आपली आवय आनी आपल्याचेर दबाव हाडटात अशी जबानी तातूंतल्या एकल्यान दिल्या। ते पयलीं गोंय पुलिशेन तेहलकाची व्यवस्थापकीय संपादक शोमा चौधरीची तेजपाल आनी ते चलये मदल्या संबंधाचेर शेनवारा राती 2 मेरेन सुमार 9 वरां चौकशी करून जबानी घेतल्या। तिचे कडच्यान कांय डॉक्युमेंट जप्त केल्यात। चलयेन कागाळ करूनय ती वगी कित्याक रावली, पुलिसांक कित्याक कळयलें ना हाचेर पुलिसांनी तिका बरीच उजरायली। Yesterday at the Tehelka office, the Goa police took my deposition for about 9 hours. It was extremely courteous experience, and I fully cooperated and shared every document that was relevant, every email exchange that was there between my colleagues. गोंय पुलीस हॉटेलांतल्या लॉबीतली सीसीटीव्ही फुटेज तपासून ताचे वयल्यान चौकशी सुरू केल्या। पुलिसांनी डॉक्युमेंट, हार्ड डिस्क आनी इलेक्ट्रॉनिक गजाली जप्त केल्यात म्हणपाचे डीआयजीन सांगले। गरज पडटा तशी तेजपाला आड आनीकय आरोप लावपाची शक्यताय डीआयजीन उक्तायल्या। Our team in Delhi visited the Tehelka office. They have examined the managing editor of the magazine. They have also taken into possession relevant documents from the point of view of investigation. They have also seized
टॅबलेटा बरोबर तांकां लेदर कवर, मेमरी कार्ड आणि कीपॅड दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. टॅब नोटबुक इज नाव अंडर क्लोजर प्लस त्यामुळे कितें जातलें परत फुडल्या वर्सा 2 वर्सांनी आमकां टॅबाचेर वचचें पण दे आर टॉप 5 कंपनी. 6वे म्हणजे पोरू ज्यांच्यांनी पळय रजिस्टर केला त्या भुरग्याक 13 डिसेंबर पासून आमचो प्रयत्न आहे की क्रिसमस पर्यंत मॅक्सिमम सोंपोवपाचें. पण समजा जालें ना सोडून जाल्यार जानेवारीच्या 2nd वीक पर्यंत वचत एक म्हयनोभर कारण ते क्वॉन्टिटी खूब आहा 47,000. कीबोर्ड, लेदर जॅकेट आणि एक्स्ट्रा कार्ड आहा. स्कुलांनी वायफाय बसोवपाचो उपक्रम हातांत घेतला. टॅबलेटीक भुरग्यांक सिलेबस लोड करून दितले आणि राज्यातल्या बऱ्या शिक्षकांची त्या विशयाचेर शिकयतनाची व्हिडिओ रिकॉर्डिंग भुरग्यांक लोड करून दिवपाचो विचार शिक्षण खातें करता. आयटीन ऑलरेडी ब्रॉडबँडिंग स्कुला पर्यंत येल्लें आहा. ताजें आतां एक्टिवेशन करपाचें, थंय वायफाय सिस्टीम बसोवपाची हें सगळें काम आसा बॅलन्स. That we'll do after we give the test. We can select, for example, for every subject, for every class, one teacher amongst in the state, 1 or 2 teachers, who will give lectures afterwards, and those lectures can be recorded and transmitted to the student. So even if your teacher is not so good, you have the opportunity of listening to the other teacher classes. But that will take a slightly longer time. It may take 1 or 2 years to complete. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सोमारा मळा पणजेच्या हेगडेवार हायस्कुलाच्या 4 बालरथांचे उक्तावण केले. पणजेच्यान सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. सध्या उदरगतीच्या नांवान सैम आनी संस्कृती ना करप चल्ला. भारतीय आयजूय खऱ्या अर्थान स्वतंत्र जाल्ले नात. गोहत्या, गंगा प्रदूषणा सारख्यो गजाली करून हिंदूंची श्रद्धास्थानां आनी तीर्थक्षेत्रां भंग करतल्यांक केदारनाथ अरिश्टा भशेन परिणाम भोगचे पडटले अशी शिटकावणी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वतीन दिली. मडकय धर्मसभेन ते उलयताले. गोंय आनी लागसरच्या वाठारांतल्यान मोठ्या प्रमाणात लोक हे सभेक आयिल्ले. सभे उपरांत लोकांनी आद्य शंकराचार्याचे पादुका दर्शन घेतले. बस यही विकास की चरम अवधि है. आज पृथ्वी कुपित है, पानी कुपित है, दूषित है, प्रकाश कुपित है, पवन कुपित है. और ये प्रकृति के परिकर जब कुपित होते हैं तो प्रकृति के अधिष्ठान परमात्मा और परमात्मा की दूती शक्ति श्रीमती प्रकृति ये सब कुपित होने पर फिर क्या होता है जो उत्तराखंड में हुआ. जिस गंगा का गला तुम लोगों ने घोटा है वो गंगा हजारों व्यक्तियों के गले को घोटे बिना नहीं रहेगी. हुआ देहरादून से हम लोग निकले 1/2 50% जितनी योजनाएं क्रियान्वित की गई थी सबको गंगा ने विलुप्त कर दिया. मैं पूरे विश्व को चेतावनी देता हूं, सनातन मान बिंदुओं की हत्या विकास के नाम पर, राजस्व के नाम पर आप लोग करते हैं. गोवंश की हत्या गोवा में खूब होती है. गौ माता की जय बोलने वाले हिंदू और गो हत्यारा के एजेंट हिंदू, नक्सलवाद की धारा में बहने वाले हिंदू, नक्सलवाद का विरोध करने वाले हिंदू, राम सेतु को विखंडित करने का अभियान बनाने वाले हिंदू, राम सेतु की रक्षा की आवाज उठाने वाले गिने चुने हिंदू, विदेशी षड्यंत्रकारियों ने भयंकर युद्ध का वातावरण प्रस्तुत कर दिया है. पूरे विश्व को होता है हिंदुओं में तो कोई चुनौती देने वाला नहीं है क्योंकि नकली शंकराचार्य धर्माचार्य. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.